दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेन हालींच चालू केल्ले जनसुविधा केंद्र साश्टीकारांक तितले मानवल्ले ना। ह्या काउंटराक लागून खंय लोकांक आनीक त्रास जाता। पयलीं अर्द वरान काम जाताले, आतां 2-2 वरां तिश्तत रावचें पडटा म्हूण लोकांक तिडक। ते भायर फॉर्माचे पयशे खंय वाडयल्यात। I had come to apply for plan and certified copy of 140. I came around at half an hour. It shows that the token which I have procured is only valid for 2 hours. So now it's about half an hour. So I don't know that my turn will come within 2 hours or not. So it thinks that it is an looks like they are just delaying the thing, because see, when I go to the token center, there was no paper in that thing. So I think it is an inconvenience for the people, because see, earlier it was very good when we were doing manually. So this is just a delaying style. This form I put in first, it was costing only 10 rupees. And after that they said, okay, we are increasing to 15 rupees. 15 rupees also we said, okay. Then it went to 15 to 45. Now 45 to 50. And now they are charging a GST. Why? Why we should pay the GST on just one form and put it? And every damn thing we have to come here and sit here for hours together. And this they say it is valid for 2 hours. That means we have to sit here for 2 hours for one form and put it. It's ridiculous, man. It's wasting our time for nothing. They give the form 1 and put it instantly? Instantly, where now they are telling this token is valid for 2 hours. That means 2 hours we have to sit. Now this is only 105 and this number what I got is 163. That means how much time I have to sit here and wait? Earlier also the same thing. Well, limit to half an hour we wasted last time. For just 1 rupee, how much time it takes for them just to give a copy? Why they making us wait here like idiots? लोक बसले गड्या टोकन घेवन लोक कितले बसले गड्या आमच्या पळया अशें आतां हांव गेल्ली 12 वर्सां येता आमी अशे लोक केन्ना बशिल्ले केन्ना पळोवना रेजिडेंस सर्टिफिकेट आनी कितें सर्टिफिकेट अशे लोक बशिल्ले केन्ना पळोवना हें फर्स्ट टायम पळया सिस्टम टोकन सिस्टम कित्याक कितले कावंटर आहा पळय टोटल 12 कावंटर आसतकीर एक रेजिडेंसी 5 मिनटां भितर मेळूंक जाय तुझे जर क्लियर डॉक्युमेंट्स आसा आनी जर पयलीं जर रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यू केल्ली कडेन आसा ताजी कॉपी लायली कडेन आसा विदीन 5 मिनिट्स मेळपा जाय प्रॉब्लम कित्याक जाता सर थोडे सर्वे प्लॅन म्हणटा आहा थोडे म्हणटा तुमी सर्वे प्लॅन ना तुवें सर्वे डिपार्टमेंट म्हणटा तेज्यान एप्लिकेशन एक्सेप्ट करपा जायना मामलेदार ऑफिस म्हणटा आमच्यान एक्सेप्ट करपा जायना फॉर्म 1 and 14 तुमी एक्सेप्ट करपा टॉक टू मामलेदार फर्स्ट देन यू कॅन देन आय विल गिव यू बाक आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणेच्यो खबरो। मुरगांव हायस्कुलाचे 1983-1984 बॅचीच्या भुरग्यांनी वास्को दाम बाबाचो आशीर्वाद घेतलो। तांकां बरे आयुष्य आरोग्य जावचें आनी तांच्या भुरग्यां खातीर प्रार्थना केली। ह्या वर्सा खंय ते मोठो इव्हेंट करतले। स्टुडंट्स आसा एक 38 वर्सां उपरांत आमी परतून हे एक जाल्ले आसा ह्या वर्सा पुरोवपा खातीर आनी आज जे आमी हांगासर जे जमलेले आसा ते सगळ्यांचे कोणाक कितें एक शिकवण आसा कोणाचें कितें प्रॉब्लेम आसता ते सॉर्ट आउट जावपाचे आनी सगळ्यांक ह्या दामोदर बाबान सगळ्यांचें बरें करपाचें हे खातीर आमी हांगासर मेळ्ळा। आमी 50 इयर्स आमची क्रॉस जायल्यात जायती 52 जाल्यात 50 जाल्या आहा क्रॉस जाल्यात आनी हेच्या कारणांनी देवा कडेन गाराणां घातल्या हेच्या कारणान थोडी आरोग्य आमचें बरें जावपाचें भुरगीं आमची खंय तरी आसात कामाक वचपाच्या एज्युकेशनांत आहा ट्रॅव्हलिंग करतात खंय लांब भायर आसात थोडे आमचे क्लासमेट UK घात थोडे दुबय घात थोडे साऊथ आफ्रिकेक घात त्यांच्या पासून सुद्दां आरोग्या खातीर देवा कडेन मागपाचें ह्या खातीर आमी हो उद्देश हाडलो आनी आमचो एकूच उद्देश हाडलो काय तर अशें गेट टुगेदर जालें काय ना काय बाकीच्या इस्कॉलांनी एक चाहूल लागतली आनी एक गुरूर लागतली काय तर बाबा अशें आमी सुद्दां करपाचो हो एकूच आमचो उद्देश हाडलो। स्वित्झर्लंडाच्या शेफ एलन मुलरान VM साळगांवकर इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूटात खासा कार्यशाळा घेतली। भुरग्यांक ताणें मार्गदर्शक टिप्स दिल्यो। And today I'm very happy to be in Goa. I've got a long relation with Mr. or Professor Irfan Mirza. We go back all the way to the beginning of the 90s, and since I was in Goa,
he invited me here to do a demonstration. Now, this demonstration today. भंडारी समाजा खातीर वावुरपी फातोड्डेचो सुनील नाईक ताच्या कार्यकर्त्यांक घेवन बीजेपीत गेलो. प्रधानमंत्री मोदीच्या वावराचेर प्रभावित जावन खंय तो बीजेपीत आयला. आयज ह्या खिणाक आमकां प्रवेश करपाक आमचे मित्र सुनील नाईक हांगा आसात. ह्या औपचारीक कार्यक्रमाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. भारतीय जनता पार्टी घट करिया कमळ हें आसा ते कमळ घट जालें जाल्यार उदरगतीचे वाडे खंय पर्यंत कितले पर्यंत सकयल पर्यंत परगट जाला हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. भारतीय जनता पक्षान म्हजो प्रवेश करपाचें मुख्य कारण म्हणत जालें जाल्यार तुगेलो जे आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या पद्दतीन भारत देशाची जी प्रगती चालू आसा ती पळोवन हांव एकदम प्रभावित जाल्लो आसा. जी आमकां केन्ना जी 60 वर्सां देशाचेर सत्ता केल्ली तो पक्ष केन्ना कांयच करूंक शकलो ना. ती प्रगती जी पर्व 2014 सालासान भारतीय जनता पक्षाच्या मार्फत चालू जाल्ली आसा आनी ते आमकां सगळ्यांक दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता पळोवया साश्टींतल्यो कांय कार्यावळींच्यो खबरो. अस्मिताय दिसा निमतान इनामां वांटपाचो सुवाळो मडगांवां रवींद्र भवनांत जालो. हे कार्यावळीत सुमार 1.5-2 हजार भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. रवींद्र भवनातली ही कार्यावळ पहिली खेपेक राज्य पावंड्यावेलो एक मोठो कार्यक्रम आयोजित करपाची संद गोंय सरकारान रवींद्र भवनाक दिली. ह्या वर्सासूनच गोवा सरकारान हें डिसिजन घेतलें की अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल डे हो राज्य पावंड्याचेर सादर करप मोठ्या प्रमाणात. आनी म्हाका खोस भोगता सांगपाक की ही जी आमी वेगवेगळी स्पर्धा आयोजीत केल्ल्यो तातूंत भितर जवळ जवळ 600 ते 700 विद्यार्थ्यांनी डायरेक्ट स्पर्धा भितर वांटो घेतलो. भायर जे रोड पेंटिंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें तातूंत भितर जवळ जवळ 400 ते 500 भुरग्यांनी वांटो घेतलो. रवींद्र भवना भितर जे मुखेल कार्यावळ जाल्ली जातूंत भितर संगीताची एक कार्यावळ जाल्ली आनी भाशणां मुख्यमंत्री स्वता हजर आशिल्ले त्या कार्यावळीक. त्या कार्यावळीक जवळ जवळ 1000 विद्यार्थ्यांनी म्हळ्यार 800-900 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. सो अस्मिताय दिसाच्या कार्यावळी भितर जवळ जवळ 1.5 ते 2 हजार टोटल विद्यार्थी संपूर्ण गोंयचो विद्यार्थी हातूंत भितर पार्टिसिपेट. गोंयची नायटिंगेल म्हूण फामाद लॉर्नाचो रवींद्र भवनांत भोवमान जातलो. 9 ऑगस्टाक तिचो 74वो वाडदीस. त्या दिसा लॉर्नाचो भवनांत लायव्ह प्रोग्रामूय जातलो. ह्या वर्साक आमी ठरयला की लॉर्ना जाका गोंयची नायटिंगेल म्हूण वळखता सगळे, जिचें नांव संपूर्ण गोंयाक देशाक आनी संवसाराचेर आसा, सगळ्या कंप्लीट संवसाराचेर ताज्या वाडदिसा निमतान 9 ऑगस्टाक एक मोठी कार्यावळ आमी रवींद्र भवनाक आयोजीत करतात. तरी आसतना मातशें दुर्लक्षीत उरलें तें आमचे कडच्यान गोंयकारां कडच्यान. ऑफकोर्स ताजी कारकीर्द मुंबय वतकीर चड भरभराटी आयली, पण गोंयच्या संगीत क्षेत्रा भितर लॉर्नाचें एक मोठें योगदान आसा आनी त्या योगदानाचो मान राखपा खातीर, त्या योगदानाक एक सलाम करपा खातीर रवींद्र भवनान हो फुडाकार घेतिल्लो आसा. ही कार्यावळ सगळ्या खातीर मोफत आसा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस आमी ह्या कार्यावळीक येवकार दितले. म्हाका दिसता की लॉर्नाचेर गोंयकारांनी भरपूर मोग केल्लो आसा. सो ह्या खेपेकय लॉर्नावेलो मोग उक्तावपाक सगळ्या गोंयकारांनी आनी खास करून साश्टीकारांनी ह्या कार्यावळीक येवचें. ह्या कार्यावळीक लॉर्नाचो एक ल्हानसो आमी भोवमान करतले. साश्टीचो मामलेदार जॉन फर्नांडीसाचो रायच्या लोकांनी सत्कार केलो. सत्काराक कुडतरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो. तो मामलेदार खंय मूळ रायचो. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस आणि भीमा पाटील. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.